गीत घेऊया पेज नंबर 15 A30. देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो तुमकांय देव कृपा दिवं फादर. जेजू सोबें आमी सगळीं जाणां एकठांय जाल्या तर आमी जाणो कशे भाशेन आमचेर कितलेशे हाल जाल्लेले आसात ह्या मोडाक लागून. पूण कोविडाक लागून अदिकूच आमी खूब म्हणून तो आमच्या जिवितांत भोगता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी मागण्यांतल्यान एकामेका पासून मागया. तुमची मागणी आसा ती मनांत काळजांत दवरात. आनी आयज आमी निकलाव आनी युतेलिया फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासून मागता. त्याच प्रमाणे जांकां कोवीड जाल्लेले आसा तांचे पासून मागया. आमचो भाव रायन वालेस आनी ताची फॅमिली पासून. आनी त्याच बरोबर आमचो भाव ताचे बरी भलायकी पासून मागता. देवान तांकां राखची आनी सांबाळची. जॉन मेनेझीस आनी मेरी मेनेझीस आनी तांच्या कुटुंबा पासून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो आमी जेजूची उतरां खरेपणी जसो आयज तो आमकां ताच्या शुभ वर्तमानांत सांगता ते भाशेन आमी पाळूंक ना. म्हणचें कितें? आमी क्रिस्तांव सगळीं जाणां कॅथलीक इगोर्जेक वेता आनी घरा येता. पूण आमच्या घोराब्यान तो एकवट मोग जेजूचो आमी अणभविना आनी ताका लागून दुसऱ्यांक आमी जेजूच्या उतरांची साक्षी दिना ह्या मोगाची. त्याच प्रमाणे आमी सगळीं जाणां बरोबर हेच भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिना. पूण जेजून आमचे पासून मागला आनी तो आमचे पासून मागता आनी विनंती करता. ताची उतरां आयकून ताच्याच ताब्यान आमचें जिवीत करून ताची कृपा आमी आपणावंक आमी हें पातक केलेलें आसा. मोगान जेजूच्या आमी जिवंक ना आनी दुसऱ्यांक ती जेजू सवय आसा आनी तीच आमची जेजू सवय कूड म्हणून ती आमी मानून आनी जिवंक ना. तर ह्या वेळार ह्या पातकाची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं तांच्या बोळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी आयतीं जालेलीं आसा तर शिंतीद लावन आमी देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणो जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकांची आनी आख्खे धर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सदुकींचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणो जावन पावलू धर्मसभेक म्हणलें, भावांनो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जीवन जातली म्हूण हांव बोरवासो दवरतां देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाट्यांनी फुटली. पुनर्जीवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गळबोल जालें आनी फारिसेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताजे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयलो जाल्यार कोण जाणा. हुजत अदिकूच वाडली आनी पावलूचें पिजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भियोन सरदारान आपले शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोलान काडून कोर्टांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसलेमांत साक्षी दिल्याय तशींच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तूंच आदीन राखून दवरलाय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालो ना. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान संवसायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोंडांत उरोंक दिवचो नाय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोडती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, तीं सगळीं एक जावं. तूं, बाप, म्हजे सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा. तेच भाशेन तीं आमचें सोवें
एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Sorves porak, sorves porak, zoy zoy. Sorves porak, zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. बापा, हांव मागणें कोत्तां तें आमचेच पासत न्हय, तर आमच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसां, तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशीं तीं संपूर्णयेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी, आनी जशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखूंक घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणीन आनी भावनो, जेजू तो बापा सोवें एक आसा आनी बाप ताचे सोवें एक आसा. आतां जेजू आमचे सोवें एक आसा, आमी ताचे सोवें एक जावंक जाय आनी ताचे सोवें तर आमी एक जायत जाल्यार आमच्या मदें आमी सगळीं एक जातल्या. कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू जातल्या. आनी जसो जेजू बापाक एक आसा ते भाशेन बाप ताचे सोवें एक आसा म्हणजे आमचें सोवें एक आसा. हो गूट ताणें आमकां उगडापो केलेलो आसा. आतां हिंचरूच ह्या संवसारांत आमकां असलें भाग मेळो ना. हिंच्याय धर्मांत पळयात, हिंच्याय धर्मांत एकवट तसलो ना. सदांच दोशी जालेली आहा आमी. आनी जरी पूण आमकां जेजून हे भाशेन एकठायलेले आसा, आमचे पर्यान एकवट ना. आतां तो आमकां आपयता ह्याच एकवटान एक फामील आपलें जिवीत सारूंक. तीं दोगां कशीं एक जातलीं? जेजूक जेन्ना तीं एकवटान रावतात तेन्ना जेजू जो बापाक एकवटान आसा आनी बाप ताका एकवटान आसा तें देणें तांकां मेळटलें. पूण अशें घडलां आमचे मदें? कित्याक घडोना? कित्याक आमी जेजूचीं उतरां खरेपणीं पाळिना. आतां पळयात, पयल्या वाचपान इस्रायल लोकांक देवान एकठांय केल्ली एक पोरझ जावच्याक, पूण तांचे मदें कितले भेदभाव आसात पळय. फारिजेव, सादुकी आनी येर, आनी ते मागीर एकामेका मदें झगडटात. अशें सगळ्याकूच घडटा. म्हणटच
ही जेजूची उतरां आमी खरेपणी आमच्या काळजांत रिगोवंक ना आनी ताका लागून आमी ताका रिगोत जियेना म्हणून आमचे सगळें तसलें जिवीत जिवंक जायना. ह्या पातकान आमी आजून रावता. कित्याक जेजून आमकां कितलें बरेंपण फावो केलेलें आसा. सोंपेपणी हें सगळें घडोवन येता. ताणें आमकां सांगलां सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसा ती म्हजीशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे कडेन शिकात. कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमचें काळीज दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचें आनी तुमच्या जिव्याक समाधान घडटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें ताणें आमकां सांगलां. हे भाशेन आमी जिवंक जाय जाल्यार खरेपणी आयज आमी निर्णय घेवया. रातची न्हिदच्या आदीं सगळीं आमची चिंतना भावना जी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा तितलीं जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी हांव गॅरंटी दितां रातभर जेजू आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो. जशे भशेन आमी त्या दिसा इतलीं वर्सांनी थंय पिरायेर आयिल्लीं आसा थंयसर आमी जेजूक एकवटून रावतल्या आनी सकाळीं उठलीं की ना जेजूक एकवटून उठटल्या आनी आख्खो दीस मागीर जेजू आमचें सवें आनी आमी जेजू सवें म्हणजे बाप आमचें सवें पवित्र त्रित्वे आमचें सवें आसतली. आनी ह्या एकवटान आमी एकामेकाचो जेजू सवें मोग करतले. कित्याक जेजू आमचें सवें एकामेकाचो मोग करता. तशें घडपाक बर्नदीन सियेनाचो देवान ताका उपजयलो. तो ल्हानूच आसतना म्हण तो अनाथ कसो जालो आनी ताणें एक कडक हातून सोडायलिटीन प्रवेश केलो. आनी हे सगळे जाण बरोबर तेन्ना जोरी आयिल्ली. हे भाशेन आतां कोवीड आयला ते भाशेन तेन्ना जोरी एक आयिल्ली आनी तो आनी 20 जाण सगळे बरोबर ह्या सगळ्यांचो परामर्श करूंक लागलो. हे भाशेन ताणें काळजीदारपणी जेजूक एकवटोन ह्या लोकांचो परामर्श केलो. मागीर तो फ्रांसिस्कनाच्या वर्दीन जॉयन जालो आनी थंयसरूय ताणें भरपूर केलें. कितें केलें? देवान ताका आपले नांवांत जेजूच्या नांवान तो सगळें परगटूंक लागलो. बरी खबर लोकांक दिवंक लागलो आनी जेजूचें नांव सारकें सगळ्या जाणांक शिकोवंक लागलो. जेजूच्या नांवांत रावपाचें म्हणून ही भक्ती ताणें तांकां सांगली आनी लोक हजारांनी ताचें आयकूंक येतालो. आख्ख्या इतालियाक तो भोंवलो आनी आख्ख्या इतालियाक ते ताका आपयताले. कित्याक ताचीं उतरां आयकलीं की ना तांचें भितरल्यान काळीज बदलतालें. कूड मोने ओतमो ती जेजूच्या एकवटान रावतालीं आनी हे भाशेन तांचें जिवीत बदलोवन सारकीं थाऱ्यार ती जिवंक लागतालीं. असल्या मनशान देवाक आपलें जिवीत दिलें आनी देव ताचें सवें वावुरलो. आमचें सवें आमी तेच भाशेन खूब जाणां जियेता. पूण जेन्ना आमचेर दुसरीं आमकां सहकार करना तेन्ना आमी मातशीं हालतान ना. तेन्ना आमी अदीक जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. कितेंय सोंसपाक आमी तयार जावंक जाय. कित्याक हें थोडें सोंसता तें जेजू आमकां भरपूर ताचो फायदो आनी हांगसरूच दुसऱ्यांकूय फायदो दितलो. जी आमकां पिडापीड दिता तांचेंच जिवीत बदलून काडटलो. सगळीं जाणां आमचे हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सगळेंच ताका ओपून दिवया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी ताचेर तें दवरया. आनी हे परी दवरल्या उपरांत आमी आतां सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. कोविडाक लागून आमच्या भारतांत जाल्यार खुबूच वायट चल्लां. तर आमी सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. चड करून सरकाराक. कित्याक ताणें बरे भशेन सगळो वावर आमचे पासत करूंक जाय आनी कोत्तेली म्हणून आमकां खात्री आसा. तांचे पासत मागूंक जाय आनी मागया. त्याच प्रमाणे जीं कोण कश्टवतात तांकांय इलाज मेळ्ळ्या पुरो म्हणून. जीं कोण आतांच पॉझिटीव जाल्लीं आसा तांचे पासत मागया. जीं कोण आमची मेलिल्लीं आसा तेंय आमच्या भावा भयणी पासत
कोविडाक लागून आनी हेरां दुयेंसांक लागून तर आमकां तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या माटगिल्ल्यान दवरया. सोरपुदिदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रोचीन तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतात ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणां खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. सायबा, आमच्या सगळे भावा भयणींक संवसारांत शिंपडल्या तितल्यांकूय जेजू तूंच राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 29 C4. भयणीनो भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदिदार देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सुर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुर्वेस्परायताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालेन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिश्यांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणांची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतुरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबरांचो सुर्वेस्पोर तो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच तुका जय जय. सुर्वेस्पोराचे नांवें येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही
म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सशणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजणीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुज्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून मागलेल्या त्या देण्या वरवीं आमी सगळीं जेजूक एकवटोन जियेता. सगळीं आमची इंतेसां आमच्या काळजांत दवरया आनी ह्या जेजूच्या एकवटान ताचे पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी बरोबर जेजू सवे म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाचे सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची कोकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची कोकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 74 D46.
जेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या प्रितीचे बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाका सोऱ्यांच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सुर्गींचे जाणवायेन आमी बरों आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळूं. अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबापणान घेवच्याक आमी आयतीं जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसो. आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुमगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 144, K11.